नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज जी आमी मुलाखत घेवपाची आसात ती अशा एका मनशाची जाणें आपल्या असामान्य कर्तृत्व करतना शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण केल्लें आसा. तें म्हणजे कृष्णा नानू नाईक. कृष्णा नानू नाईक हांच्या जिणेक आज 100 वर्सां जातात. 28 मार्च 1923 तांचो जल्म आणि आज 28 मार्च 2023 ह्या समृद्ध 100 वर्साच्या जिणेची एक थोडीशी झलक तुमकां सगळ्यांक दिवची त्या हेतून ही खाशेली मुलाखत गोमंतक टीव्हीन तुमच्या सगळ्यां खातीर आयोजीत केल्ली आसा. जल्म तुजो ऋषीवनात, जल्म तुजो ऋषीवनात, वावर तुजो कृषीवनात. कृष्ण तुझ्या नावात, कृष्ण तुझ्या कर्तुपात. धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी, कृष्ण तू युगायुगात. काल तू एक सामान्य पसरकार, काल तू एक सामान्य पसरकार, आयज साबार आस्थापना तुझ्या नावार. कितल्याशाच जाणांक तुजो आदार, कीर्ती तुझी पावल्या संवसारार, कीर्ती तुझी पावल्या संवसारार. घट उबो तो रावला वत पावसात, कृष्ण तू ह्या शतमानात. पळोवया कृष्ण बाबाक आपल्या जिणेच्या संबंधान कांय गजाली ज्यो सांगपाच्यो आसात तुमच्या आमचे खातीर, ज्यांची जिणेंतल्यान आमकां सगळ्यांक उर्बा मेळूंक शकता अश्यो कांय गजाली. तर कृष्ण बाबा कडेन पयलो प्रश्न. कृष्ण बाब, तुमकां पयली सुवातेर तुमकां जिणेची 100 वर्सां पुराय जाली म्हणून ह्या तुमच्या कुटुंबियाच्या तर्फे, म्हजे स्वताचे तर्फे, समस्त गोंयकाराच्या तर्फे म्हजी पुर्वी बरीत परबी. भाऊ, एकच प्रश्न. कृष्ण बाबाक भाऊ म्हणून आमी सगळे वळखतात. एक तुमकां प्रश्न की तुमकां रिवणच्यो कांय यादी जातात? रिवणच्यो यादी जातात, यादी जातात. जन्म खंयचे कडेन तुमचो रिवणा? म्हजो जल्म रिवणा कोळम म्हणटा ते भाटांक. कोळम म्हणून एक भाट आहा, ते भाटां भितर म्हगेलो जल्म. पूण तुमकां रिवणकार कित्याक म्हणटात तर? रिवणकार म्हणटात, रिवण ते ताका रिवणूच म्हणटा न्ही. ते पळय हा ऋषीवन, ताका रिवणूच म्हणटात. आणि त्या रिवणाचो तो जो नायकाचो 4 चौपेटीचें घर आशिल्लें, 4 चौपटीचें घर तुमचेच घर न्ही? आमचेच घर, ते आमचें घर. आणि तुमी कोळम तुमचे भाटांक गेले भाटांक गेल्ले आणि थंय तुमचो जन्म. जल्म. बरें, म्हाका एक तुमी सांगशात की तुमचे सुरवातेचें भुरगेपण कोळम गांवांत जालें आणि मागीर ताजे नंतर शिक्षणाक तुमी खंय गेले? शिक्षणाक हांव खूब कडेन पावलो. 4 कडेन 4 वर्सां आमी शिक्षण घेतलां. समजलो? 1 वर्सा एक कडेन, 1 वर्सा एक कडेन, 1 वर्सा एक कडेन, 4 वर्सां हांवें म्हगेलें शिक्षण घेतलां. खंय खंय तें याद जाता? ते खंय खंय रिवण, कोळम, सदाशिवगडार, सदाशिवगडार आणि सांग्यार इतली कडेन म्हगेलें जीवन चालू एक संपला. आणि म्हाका सांगात, तुमी पुर्तुगेजींतल्यान शिकताले काय मराठींतल्यान आशिल्ले? मराठींतल्यान शिकताले. इश्कॉल दे महाराज पुर्तुगेज. इश्कॉल दे महाराज पुर्तुगेज. इश्कॉल महाराज पुर्तुगेज. आणि तातूंत तुमकां थंय शिकयताले. आणीक ताजे नंतर शिक्षण तुमी कित्याक सोडलें? शिक्षण सोडलें खंय हांवें शिक्षण सोडली ना, तितलेंच मेळटालें हांगा. म्हणजे ताजी फुडें वतलो जाल्यार गांव भायर वचपाक जाय. गांवांत वचपाक जाय आशिल्लें. बरें, तितली पयशे शिक्षण शक्य आहा तितलें हांवें सगळें घेतलां. हय. आणीक ताजे नंतर तुमी शिकून जातकीर तुमी बेतलबाटी कशे पावले? बेतलबाटी पावले. बेतलबाट गांव पळय म्हणटा तो, त्या गांवा भितर हांव थंय खूब वर्सां थंय काम केलां. 20 वर्सां हांवें बेतलबाटी सामकें खूब त्रासाचें काम बेतलबाटी हांवें केलां. म्हणून बेतलबाटीचो म्हाका भयंकर हे विस्वास बेतलबाटीचो.
हय. त्या लोकांकय बेतलवाटीच्या लोकांकय तुमचे बद्दल प्रचंड प्रेम आसा खूब अजुनूय. प्रचंड प्रेम आहा प्रेम आसा. बेतलबाटीची ती म्हाका पळय सगळी लोक आहात ते एकदम सामके म्हाका सामके खूब हे करतात, कितें करतात, बरी करतात. आणि बेतलबाटी तुमी जेन्ना व्यापार करताले, पसूर जेन्ना चलयताले तेन्ना ताजे बरोबर तुमी आनी कितें धंदो करताले बेतलबाटी? बेतलबाटी आनी कसलो ना नाल्लाचो बिल्लाचो? नाल्ला करतालो. नाल्लाचो. नाल्ला धंदो हय. म्हाका साम चालू आशिल्लो. हय. नाल्लाचेर हांवें भरपूर पयशे मेळयल्यात हय. आनी भरपूर ते नाल्ला पासून खूब म्हाका आदार मेळ्ळा. आधार मेळ्ळा. बरें, म्हाका एक सांगात, बेतलबाटीक तुमी म्हणजे तशें एक 20 वर्सां तुमी थंय तें दुकान चलयलें, हय तातूंत नाल्लाचोय नेगोस केलो, हय. आनी ताजे नंतर तुमी मडगांव येवया अशें कित्याक दिसलें तुमकां? मडगांव म्हणजे मडगांव म्हणटा तें मोठें शहर न्ही. हय. ते शहरा भितर म्हाका मेळचें, रावपा मेळचें अशी म्हणून म्हाका इच्छा आशिल्ली. ती इच्छा म्हाका पूर्ण जाली. आनी म्हाका मडगांव रावपाक भरपूर उत्तेजन मेळ्ळें. हय. मडगांव तुमी दुकान घालें. मुखार मडगांव हांवें दुकान घालें. दुकान घालें आनी तें कसलें अशें भुसारी काय होलसेल? होलसेल. होलसेल दुकान. होलसेल हय. म्हणजे ते लोक आनी येवन तुमगेर व्हरताले काय तुमी डिलिव्हरी बी दिताले? ना, लोक येवन आमगे ती व्हरताले. व्हरताले. ओके ओके. मागीर ताजे नंतरच्या हातूंत भितर मडगांवच्यान जेन्ना हें मडगांवचें होलसेल दुकान तुमचें बरें चलपाक लागलें आनी ताजे नंतर तुमी आयुश्यांतली एक खूब व्हडली उडी घेतली, खूब हय. व्हडली एक झेप घेतली, हय. उडीन एक झेप घेतली, हय. खूब व्हडली एक भरारी घेतली. हय. आणि ती भरारी तुमचे ते हांवें कृष्णायन म्हणून तुमचें सुनेन पुस्तक बरयलां, हय. तातूंत भितर ती भरारीच्या संदर्भान एक उल्लेख आसा आनी हय. तो म्हणजे तुमी फोण्या एक नळ्याची फॅक्टरी घेतली. नळ्याची फॅक्टरी. हय. आणि ती त्या ताजे संबंदी कितें सांगशात थोडेशें? ना, नळ्या फॅक्टरी पळय घेतली हय. ती हांवें खूब एकदम आनंदान चलयली हय. आनी खूब ताजेर भरपूर म्हाका ताजेर फायदो मेळ्ळो हय. आनी म्हाका खूब ताजे विशयी खूब आवड सारकी. हय. हय. आणि मागीर म्हाका एक सांगात, तुमकां तुमच्या हातूंत भितर एक वेगळोपण म्हाका हांवें तुमच्या धंद्यांतल्या एकूण हातूंत भितर एक वेगळेपण हांवें पळयलें जें आमकां आयचे काल दिश्टी पडना. हय. तें म्हणजे एका स्टेजीचेर तुमी वानप्रस्थाश्रम स्विकारलो आनी तुमच्या भुरग्याच्या हातान तुमचो वेव्हार दिलो. हय. हाजे फाटली तुमची प्रेरणा कितें? हाजी फाटली प्रेरणा भुरग्यांनी काम करचें आनी भुरग्यांनी बरें संवसार करचो अशी म्हजी हें आशिल्ली, प्रेरणा आशिल्ली. हय. ती प्रेरणा हांवें पूर्ण केली. पूर्ण केली. हय. आनी आतां भुरगीं तुमचे फुडें वतात. फुडें वतात. भुरगे मुगेले आज बरे सगळे हातूंत कामां भितर बरे आज वावुरतात. हय. बरें, म्हाका एक सांगात, एक पसरकार तो उद्योजक, हय. पसरकार तो एंटरप्रेन्युअर म्हणटात हय. ताका आमी, उद्योजक, हय. जाल्यार ह्या भरारी मदीं हातूंत एक सगळ्यान व्हडलें काम जें तुमी केलें तें लोकांक नोकरी दिवपाचें, कोणाक तरी पोटाक लावपाचें काम. जावपाचें. हय. आनी नोकरी दिवपाची म्हाका भयंकर आवड. हय. म्हाका सामकी लोकांक नोकरी दिवप म्हणजे म्हाका एक मोठें हांव काम करतां अशें म्हाका दिसतालें. दिसतालें. आनी ते प्रमाणे हांवें खूब लोकांक नोकरी दिल्यो आनी एकदम बरें काम केलें आनी ताजे संबंदी म्हाका खूब समाधान सारकें. आतां तुमी जेन्ना नोकरी दिल्यो तेन्ना तुमी तुमची गांवची लोकां विसरले नात? ना, गांवच्या लोकांक दिल्यात. गांवचे लोकांक दिल्यात. गांवचे लोकांक. गांवच्या लोकांक दिल्यात आनी बाकीच्या इतरांक बी दिल्यात. हय. आतां तुमच्या आस्थापनांनी सादारण कितलो असो लोक आसा? आतां स्थापना मुगेले जवळ जवळ 500-600 सगळे धंद्याचे हें दिल्लो जाल्यार? 500 जातले. हय. हय. ओके. बरें, दुसरी गजाल म्हणजे तुमच्या हातूंत भितर तुमी खूब दानूय केलां. हय. संस्थांक तुमी पयशे दिल्यात, कोणाक बरे कार्याक तुमी मदत केल्या, हय. व्यक्तिगत मदत केल्या, कोणाचे लग्ना कारणां, कोणाचे घरां बांदपाक, कोणाचे अशें. हातूंत मदीं तुमी ज्यो संस्थांक देणग्यो दिल्यात हय. ती तुमी मनान दवरल्यात बी, कोणाक दिल्यात त्यो बी अश्यो?
ना मनांत दवरली म्हाका याद जायना सारकें याद जायना. ओके ओके. म्हाका एक सांगात, आनी एक भाऊ तुमचो एक हे म्हणजे गजाल हांवें जी ऑब्जर्व केल्या आनी ती हय. हांगा मुद्दम तुमकां तुमचे कडल्यान म्हाका ताजे विशीं ज्यादा म्हायती जाय. तुमच्या बॉल्सांक एक बारीकशी डायरी आसताली, हय तुमच्या पाकिटांत येदेशी कागदाची हाजे कपड्याचे एक बारीक पाकीट आसतालें हय जातून तुमचे पयशे हय जे तुमी बॉल्सान दवरताले, दवरताले. आनी त्याच भशेन तुमची वयली बॉल्सांक एक बारीक डायरी आसताली हय आनी ते डायरेचे तुमी जायते फावट नांवां बरोवन दवरताले हय जे उपवर आसात, हय चले जावं चलयो हय अशा लोकांची, हय म्हणून अशी तुमकां सोयरीक लोकांच्यो तुमी करपाच्यो म्हाका एकदम आवड. हय. म्हाका सोयरीक लोकांच्यो जमोवन दिवप म्हणटा ते एक हांव बरी कार्यकरी करता अशी म्हजी सामकी भावना आशिल्ली, म्हणून हांव ते पसत खूब वावुरलां. सादारण याद जाता कितलेशे लोकांचे लग्न बी केले खूब लोकांचे लग्न केल्यात ते हांव तुका नंबर सांगूंक शकना, पूण खूब लोकांचे काम केल्यात आनी खूब लोकां हें केलां, बरें केलां. हय हय खरें एका दृश्टीन आयचे जमान्याक ताजी सामकी गरज आसा हय. आनी तुमी खऱ्यांनीच एक खूब समाजाचे दृश्टीन एक खूब व्हडलें काम अशें केल्लें आसा. केलें. भाऊ पळय, आयचो भुरगो हय जो आसता हय तो उठसूट नोकरे खातीर धांवता. जावता. ताका सरकारी नोकरी मेळ्ळी जाल्यार बरी आसता, हय गोंयांत नोकरी मेळ्ळी जाल्यार बरी आसता, हय गोंया परस आपली गांवां रिवण मेळ्ळी जाल्यार ताज्या बरी, आनी रिवणा परस ताजी पोरसां मेळ्ळी जाल्यार ताज्या बरी. ताज्या बरी. आतां तुमचो ह्या तरणाट्यांक ह्या आमी जशें आतां ह्या मुलाखतीची शेवटाक पावतात हय तशें हांव म्हणटा ह्या तरणाट्यांक तुमकां कितें सांगपाचें आसा, तरूण भुरग्यां खातीर तुमचो एक संदेश कितें सांगपाचो आसा? तरूण भुरग्यां पासून म्हजो संदेश हो की ताणें जाता तितले प्रयत्न करचे आयुश्यां भितर आनी बरी कामां करची आनी जाता तितली बरो संवसार करचो, हे म्हगेली मना पासून इच्छा. आनी एक प्रश्न भाऊ विचारपाचो तकलेंत आशिल्लो, विचारया ना पूण आतां मुद्दम विचारता. तुमी हरशीं देवाक बी मानपी पयली, हय पूण एका स्टेजीचेर तुमी नास्तीक जाले, हय म्हणजे तुमी देवाच्याय परस फुडें स्वताच्या कर्तबगारीक चड किंमत दितात, हय स्वताच्या मनगटाचेर तुमचो चड विश्वास, हय स्वताच्या हातापांयाचेर चड विश्वास. विश्वास. जाल्यार तुमी सांगूं शकतले की हें ट्रान्झिशन जें आसा हो जो बदल आसा तुमचे मदीं हो सादारण केन्ना आयलो आनी कित्याक आयलो असो? कितें आयलें म्हण नकळो, पूण बदल म्हगेलो आपोआप जालो तो ऑटोमॅटिकली जावन आयला. समजलो तो कित्याक पसत केला कितें केला तें हांव सांगूं शकना. ओके ओके. मित्रांनो, आज सगळ्यांक तुमकां भाऊचे जिणेचो एक ही झलक, 100 वर्सांची जीण एक 10 वर्सांच्या मुलाखतीक कवर करप कोणाकच शक्य जावची ना. म्हाका तर नाच ना, कारण म्हाका मुलाखती घेवपाचो अनुभव ना. पूण भाऊन आपल्या कमीत कमी वेळा मदीं ज्यो चडांत चड आपले मदल्यो ज्यो गजाली आमचे मेरेन तुमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो. भाऊ, तुमकां देव बरें करूं. अशीच तुमची वर्सां वाडत वचूं आनी गोंया खातीर तुमचो आयुश्याचो एक रिकॉर्ड मेळूं आनी तुमची आमकां संगत आमकां सगळ्यांक, तुमच्या कुटुंबाक आनी आमकां सगळ्यांक तुमच्या बरे मागत्यांक ती मेळूं अशी देवा लागीं हांव प्रार्थना करतां आनी ही मुलाखत हांगाच सोंपयतां. देव बरें करूं.